स्पीकर सर, सुरेश बोरकर, स्पीकर सर, वो जो आन्सर म्हाका दिला, वो जो आन्सर दिला तुमच्यानी वेगवेगळ्या फॉर्मांचे काढू शकता तुम्ही. स्पीकर सर, वो जो आन्सर दिला तितून इन्फॉर्मेशन सारखी दिल्ली ना. बसा तुम्ही. स्पीकर सर, वो जो आन्सर दिला बसना जाल्यार म्हाका काडची पडटलें. कला ही संस्कृती. स्पीकर सर, ताणे वो जो आन्सर दिला स्टेटमेंट द्यावे सारखे करता म्हणून विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हितून मेन्शन केल्लें आसा की झाडां कट करूंक ना म्हणून. हो हाऊसिंग बोर्डाचो क्वेश्चन आसा. ऑन हाऊसिंग बोर्ड दोन नंबर आन्सर दिल्लो आसा की झाडां कट करूं ना. म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय की हो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केल्लो आसा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केला आनी डिपार्टमेंटान सारकी इन्फॉर्मेशन कित्याक कंडक्ट करूं ना. चर्चा चालू आसा. इन्सिडंट जाला तेजेर सारको कित्याक इन्फॉर्मेशन आमकां दिवंक ना डिपार्टमेंटान. हो म्हाका मिनिस्टराक हे करपाक जाय. कित्याक दुसरे वाटेन हो जो दुसरे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हितून आसा की हांगा झाडां 42 ट्रीज कट केल्ली आसा म्हणून. हांव टेबल करपाक सोदता. विरेश बोरकर प्रश्न विचारता की मिनिस्टरान रिप्लाय दिवची की हो जो आन्सर आसा, हो आन्सर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आसा. दोन नंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आन्सर सारको ना. सर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आसा. हांव टेबल करता. मिनिस्टरान आन्सर करचो. जय मंत्री सर, मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, 2 नंबर क्वेश्चन जावकूच ना अजून. सर माझो न्ही, पॉवर मिनिस्टर. अरे एकूय जालें ना. एक कॉल केला ताणे. एक कट केला ताणे. 2 नंबरांचो. अधिमाशय ताणे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाला म्हटला. म्हज्या म्हायती प्रमाणे थंय सर 10 मिनटां उरल्या आनी ते बुश कटिंग तांणी केल्लें निवळ करपाक. वी हॅव फायल अ कंप्लेन इन द पोलीस स्टेशन. बसरे आता 2 नंबर उरला मरे. 2 नंबर उरला मरे माझो. अरे केलो 3 नंबर जालो. 3 नंबर. विरेश बोरकर. अरे स्पीकर जर केसली फोकाडा चल्ले. स्पीकर सर, हांवें टेबल केला, रिपोर्ट टेबल केला. कंप्लेन दिला तितून बुशीज म्हणून सांगल्या, नो ट्रीज इन कट म्हणून सांगला. म्हटलं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. नो ट्रीज म्हणून बीन कट म्हणून घातला. म्हाका कळोवपाक जाय अशी कितली इन्सिडंट जाल्ले आसा. 42 ट्रीज कट जाल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो एकूच गव्हर्नमेंटाचो डिपार्टमेंट गोईंग ऑन. आणि इन्व्हेस्टिगेशन पोलिसाचे झाले नंतर मागीर कितें एक्शन त्याचेर जातले. स्पीकर सर, हो जो आन्सर आसा म्हाका मेन कळपाक जाय. हो जो आन्सर आसा डिपार्टमेंटान दिला, हाऊसिंग बोर्ड डिपार्टमेंटान दिला हो आन्सर. हो डिपार्टमेंटाचो आन्सर रॉंग आसा. नो ट्रीज इन कट म्हणून घातला आनी हो आन्सर आसा तेका कट केल्ले म्हणजे इतली फोटिंगपणा. हांगा कोण इन्वॉल्व आसा हे कळपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कोण इन्वॉल्व आसा ते कळपाक जाय. स्पीकर सर, प्रूफ आसा की हांगा कितें सेटिंग जाला म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान. हो जो डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन तुमचें ना. कित्याक तेंचो जेई आसलो ऑन द सायट प्रेझेंट आसलो. हांवूय थंयच आसलो सायटीर. हांवें आपयला म्हटल्यार एवरी टायम जो गव्हर्मेंटाचो जागो आसा हो गव्हर्मेंटाचो जागो सगळे गोंयकारांक लागता. आयज जाय तशें स्कॅमां करतले, भितरले भितर विकतले. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? स्पीकर सर, हेजो म्हाका रिप्लाय जाय की ही जी झाडां कट केला, ही झाडां कट केला आनी थंय भितर रस्तो बांदपाक ट्राय केलो. हो रस्तो बांदपाक ट्राय केला, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक ना. अधिमाशय, जो रस्तो बांदपाचो कोण तरी थंय ट्राय करतालो ताजेर आमी कंप्लेन केल्या. ते स्टॉप केला आनी ट्रेसपास करचे न्हय म्हणून थंय बोर्डूय मारला. जी इन्क्वायरी पोलिसान करपाक जाय ती पोलीस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता. ती इन्क्वायरी आमी वचून थंय दादागिरी करूं शकना. हे मातशें आमदारान लक्षांत घेवचें. कारण पोलिसे FIR फायल केल्ली आसा. पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू कंप्लीट जाल्या नंतर ताजेर एक्शन घेवपाची. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो क्वेश्चन आसा की अशें जे इन्सिडंट जाता आख्खे गोंयभरान कितले हाऊसिंग बोर्डान असले इन्सिडंट नोंद जाल्ले आसा हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टीन कितले आख्खे गोंयभरान. हो पयलो म्हाजो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. मिनिस्टरान आन्सर करचो. अधिमाशय, ताणें गोंयभर जर खंयी अशे प्रॉब्लेम जाल्या आनी ते टेबल करचे.
आमी प्रत्येक गोष्टीन जे कोण ट्रेसपास करता कितें करता ताजेर पोलीस कंप्लेन फायल करता FIR फायल केल्या नंतर फुडल्यो गोष्टी जाता आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर तांणी एक्शन घेवपाची आसता आणि त्या प्रमाणे कलेक्टर एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हो जो बोर्ड आसा हो ट्रेस पासाचा बोर्ड जेई आसलो हाऊसिंग बोर्डाचो जेईन हो ट्रेस पास केला म्हणून बोर्ड पुलीस स्टेशनात दिवंक ना. हो हांवें दिला म्हटल्यार हाऊसिंग बोर्डाचें कितें सेटिंग चालू आसा म्हटल्यार आख्खो गोंयकारांचो जागो आसा हाऊसिंग बोर्डाचो हांगाच न्हू सगळे कडेन चालू आसतले कशें Speaker sir, खावपाचें, हिंगा कशें सगळी लुटमार setting करपाचें, कशें स्कॅम सगळे कडेन करपाचें setting. हे सगळें हांकां खबर आसा. जेई जेन्ना हांव फोन मारता ते फोन घेवपाक रेडी ना चल्ला कितें कोणीय रस्तो बांदतलो हाऊसिंग बोर्डाचे आनी तो म्हणटा नो लॉस म्हणटा रिप्लाय दिल्ली आसा नो लॉस म्हणून हाऊसिंग बोर्डाचे प्रॉपर्टी भितूर कोण येता हांव सीडी स्पीकर सर हांव उलयतां खबर ना पूण आमदारान चड हातवारे करच्यो न्हय कारण हे सभागृह आसा सगळे भुरगे पळयता डिसेन्सी दवरून उलोवचें पोलीस कंप्लेन ताचेर जाल्या पुलीस इज एक्टिंग ऑन इट आमी थंय कितें केल्लें ना पोलीस रिपोर्ट आयल्या नंतर पोलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर कलेक्टराक सांगतले आमी योग्य एक्शन घेवया. सेटिंग बॅटिंग म्हणटा पळय ते मातशें डिलीट करून घे मातशें स्पीकर सर सेटिंग कित्याक म्हणटा सांगता स्पीकर सर सेटिंग कित्याक म्हणटा तेंय सांगता. हांव जेन्ना सायट विजीट जाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पीकर सर सांगता हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीडी आसा आनी थंय एक मनशाचें नांव मेन्शन केलें की तो रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून जो कोण अरे स्पीकर सर ते इंसान दे मरे प्रश्न ते इंसान दे सर अरे स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी झाले स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी झाले ते गेले ते इंसान दे मरे म्हाका विचारपाक जाय हे स्कॅम इंसान दी हे स्कॅम स्पीकर सर लेट 3 सप्लिमेंटरी मेळे ते इंसान दी मरे तुझे प्रश्न घाल स्पीकर सर तेगे खबर जालना डिस्टर्ब करता स्कॅम आसा स्पीकर स्कॅम सीडी आसा म्हाजे कडेन टेबल करता ही टेबल करता कसलो स्कॅम आसता दाखयता तुमकां कोण करता सगळे कळटले अरे स्पीकर सर ते प्रश्न हे कितले हुकुमशाही मरे सर हांवें सीडी टेबल केल्ली आसा ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस स्पीकर सर सेटिंग म्हणटा ते क्लॅरिफाय करपा लाय बेस्तो ते सर हांव सेटिंग क्लॅरिफाय करता हांव सेटिंग क्लॅरिफाय करता सेटिंग करता कित्याक आन्सर येवंक ना स्टेटमेंट घ्या येवंक ना स्कॅम जालो हांवें तो रस्तो बांदपाक सोदता कित्याक येवंक ना विषय हाताळटना पळय डिपार्टमेंटान दिला रिपोर्ट रस्तो केला तो बसून घे सगळे बसून घ्या हो हाऊसिंग बोर्डाचो रिपोर्ट हे क्लॅरिफाय करपाक जाय बसून घ्या कर सर हे क्लॅरिफाय करपाक जाय हे क्लॅरिफाय करपाक जाय हो स्कॅम आसा एक मिनिट विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय कोण येतलो आनी तो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेजें नांव पासून मेन्शन करूं ना गिरीश बाब बसून घे जेन्ना येयल्लो उलोवपाक दिता बसून घे स्पीकर सर स्टेटमेंट केल्ले तेन्ना नांव पासून घेवंक ना मिनिस्टर सांगता कितें हे कांय ना म्हणून गिरीश बाब बसून घे बाबती माशय एक मिनिट मातशें सभागृहांत बिहेव करपाक सांगा तांकां एक मिनिट स्पीकर सर सेटिंग जे केलां म्हटलां एक मिनिट सभापती माशय म्हजो एकूच प्रश्न आहा तांणी सेटिंग केलां म्हणून तांणी पेपर दाखोवचे सेटिंग कोणी केलां तें नाजाल्यार हे सगळे फाटी घेवचे मिनिस्टर स्पीकर सर पहिले कंप्लेन स्पीकर सर एक मिनिट कंप्लेन गिरीश बाब तुका उलोवपाक दिता सेटिंग हांव मेन्शन उलोवपाक करता बसून घे माननीय मुख्यमंत्री उलयतात चेन घातले आनी हांगा मेन्शन केला अननोन पर्सन म्हणून गिरीश बाब बसून घे जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर जो मेजरमेंट काडपाक येयल्लो गिरीश बाब. जो सर्वे काडपाक येतालो स्पीकर सर ते इंसान दे मरे गव्हर्नमेंट प्लेसीन स्पीकर सर म्हाका घे विरेश बोरकर. स्पीकर सर हांव स्पीकर सर. आउट करता म्हणून तूं स्पीकर करता सर honorable MLA is raising a query let him raise it no सर Yes. सेटिंग इज बसून घे. अ अनपार्लमेंटरी वर्ड तो तुम्ही एक्सपंज करचो understanding ओके Understanding हा. अंडरस्टँडिंग आसा भितून Understanding हा. गिरीश बोरकर understanding विरेश बाब सर म्हाका उलोवपाक दिया म्हाजो एलिक्यू स्टार एलिक्यू आसा म्हाका उलोवपाक रायट आसा हांव सांगता उलोवपाक दिया एक मिनिट बसून घे तू अरे, उलोवपाक एकूच दिता जाला. बस. एक मिनिट ऑपोजिशन तुका उलोवपाक दिना विजय मरे आमी खंय विजयीत मरे
स्पीकर बसयता म्हाका पॉज म्हणून हे कितें नाका जाल्लें कितें कितें हो जो स्कॅम आसा तो कळपाक जाय आउट जावपाक जाय विरेश बोरकर Opposition are not बसून घ्या. united. Opposition is संकल्प divided. बसून घ्यात संकल्प बसून घ्यात एक विरोधी पक्षाचे बसून घ्यात एक लक्षात दवरात आमकां 18 दीस कामकाज आसा स्पीकर सर तेका 3 सप्लिमेंटरी मेळटाय ते दोनूय इंचाले हांव विरेशाक जबाबदारी सांगता. हा तिसरो इंचान दी हो इंचान दी बोरकाराक सांगता उलय विरेश स्पीकर सर हांव उलयतां चल स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी मेळटाय 2 इंचाले तेणे तिसरो इंचान दी पोजिशन लिडर ही कंप्लेंट आलेमाव मिसाइडी आलेमाव स्पीकर सर आता ऑनरेबल एमएलए इज रेजिंग अ क्वेरी ही गेट्स 3 तुझो प्रश्न कितें आसा Speaker तुजो sir, स्पेसिफिक Speaker प्रश्न sir, ताजे Speaker प्रश्न sir. जाणा तुजो स्पीकर स्पेसिफिक प्रश्न सर कितें तो आसा तेका विचार म्हणटाला तांकां तिगांकू बसूंक लायात तेका विचारून तो तिगूय उबे रावला तेकाय प्रश्न विचार अरे, म्हणटा तो तेगे सेपरेट या अरे Speaker तुम्ही sir. बसा मिसाइडी आलेमाव तो जालो पोजिशन लिडर गेलो तुजो प्रश्न कितें सांग एक जालें तू तो तिसऱ्याचेर पावला आता एक खेळात मिसाइडी आलेमाव तुजो प्रश्न कितें आसा प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर हांव स्पीकर सर अपोजिशन लिडर स्पीकर सर तो क्वेश्चन कोता तेगे खबर जायली सांग. तेगे इशू तो स्पीकर सर माझी उरला लास्ट क्वेश्चन विचार को स्पीकर सर हे जे इन्वॉल्व आसा अननोन पर्सन म्हणटा थंय फोनाचेर कोणा कडेन उलयतालो गौतम म्हणून आनी सरपंच म्हणून सांगतालो तेन्ना तेजें नांव कित्याक मेन्शन करूं ना कोण गौतम तें कळपाक जाय आनी हे जे आसा आनंद इल्लीकुट्टी मागीर दुसरो आसा आसिफ जफीर तिसरो आसा राकेश कुमार यादव हे भितर येयल्या थंय जाय तशी प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग करता जाय तशें ते ट्रेसपास करता जाय तसो रस्तो बांदता म्हटल्यार कोणाची प्रॉपर्टी सरकाराची मरे सरकार कोण कित्याक सरकाराक नाका आनी जो आन्सर दिला हो जो प्रश्न स्पीकर सर म्हाका उलोवंक तरी दी उलोवन न्ही हांगा प्रश्नाचेर प्रश्न विचार तूं. हा प्रश्न विचारता आनी तुका उत्तर हे अपेक्षीत नांव- आसा? हे नाव हेजेर कित्याक मेन्शन नासले Yes, yes. दुसरे मंत्री. जी झाडां कट केल्या मान्य जो मंत्री loss- बस बसून घे स्पीकर सर लॉस जाला मातशें. हो सरकाराक लॉस जाल्लो आसा इतली झाडां चोरून येयल्ली आसा ही कट करून चोरून येयल्ली आसा चोरून तुजो स्पेसिफिक प्रश्न विचार 42 ट्रीज चोरून येयल्ली आसा मान्य हे मंत्री. एका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा मान्य हेचेर मंत्री विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक बस जाय बस बस बसून घे चल वादे मातशें Yes. कंप्लेन दोगां कडेन गेल्या फॉरेस्ट ऑफिसरूय कंप्लेन केल्या आणि त्याशिवाय पोलिसेत आम्ही कंप्लेन केल्या ह्या तिगूय जाणांची नांवां रजिस्टर जाल्या आता ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन तांणी केले शिवाय आमी कितें करूंक शकता स्पीकर सर मातशे मंत्री मातशे तांकां सांगचे ता उलयता आसतना गिरीश बाब, बसून घे, बसून घे. चल घे. जालें स्पीकर सर रारो स्पीकर सर एक देडाक सुमार इन्सिडंट प्रश्न जाता विचार सारको प्रश्न विचार रातच्या 9 सुमार हांव वयता सायटीचेर आनी तो बोर्ड फोटो मारून धाडटा आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा एमडीक फोन मारल्यार एमडीक फोन लागना फोन घेयना प्रश्नकाल हांगा सोंपता हे सेटिंग न्हू स्पीकर सर प्रश्न Speaker sir, setting. हांगा सोंपता